न्हंयो आनी उदका स्रोतांचे संवर्धन करपा खातीर सरकारान गंभीर पावलां उखल्लीं ना जाल्यार फुडाराक पुराय दिवचल तालुक्याचेर जल संकट येतलें अशी भिरांत पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायल्या। गोंयाक मुक्ती मेळे उपरांत उदका स्रोत आशिल्ल्या न्हंयांचें संवर्धन करपाक सरकारान कसलीच उपाय येवजण करूंक नाशिल्ल्यान जल संकटाचो धोको उप्रासला अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकाराचें म्हणणें। आमटाणे धरणाविशीं उलयतना राजेंद्र केरकार हांणी सरकाराचेर बडी मारली। धरणाचे कॅचमेंट वाठाराचें संवर्धन करपाक सरकारान कसलीच येवजण करूंक ना, ताका लागून उदक धारण करपाची तांक कमी जायत आसा अशी खंतूय राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायल्या। कळंगूट आणि पर्रा माडानी वाठारांत पुलिसांनी धाड घाली। नायकावाडो कळंगूट वाठारांतल्यान 2.5 लाखांचो 25 ग्राम MDMA जप्त केलो। तशेंच घुवळे वखदां बाळगल्ल्या प्रकरणात पुलिसांनी अखिल म्हाळशेकाराक अटक केली, जाल्यार माडानी पर्रा पुलिसांनी धाड घालून 3 लाखांचो 3.5 किलो गांजो जप्त केला। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी सुखमाजी आणि चंदन सेठीक अटक केली। ड्रग्स बाळगल्ल्या प्रकरणात जानेवारी म्हयन्यात 10 जाणांक अटक, जाल्यार 13.69 लाखांचो गांजो जप्त केला। बायलांक आधार जावचो ह्या विचारान आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या नेतृत्वाखाला सरकारान गृह आधार येवजण चालीक लायिल्ली। हे येवजणे खाला बायलांक दर म्हयन्याक 1,500 रुपया मेळटात। गृह आधार येवजणेचो आतामेरेन 1,85,782 बायलांक आधार जालो। हे येवजणे खाला सरकारान आतामेरेन 2,507,1,27,900 रुपया वाटले। 2013-14 वर्सा सगळ्यात चड म्हळ्यार 71,798 बायलांनी ह्या येवजणेचो लाव घेतलो, जाल्यार 2017-18 वर्सा सगळ्यात कमी म्हळ्यार 939 बायलांनी ह्या येवजणेचो लाव घेतलो। ह्या येवजणेचो बायलांक बरो आधार जाला अशी माहिती बायल आनी भुरगे उदरगत खात्याचो संचालक मॅन्युअल बरेटोन दिली। कुडचडेच्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या अकाउंट होल्डरांक लाखांनी रुपयांची तोपी घाल्ल्यान तन्वी वस आणि बँक मॅनेजर आनंद जाधव हांकां पुलिसांनी अटक केली। उपरांत तांची नवी प्रकरणां उक्ताडार येत रावली। केपें कोर्टात मॅनेजर आनंद जाधवान जामिना खातीर अर्ज केल्लो, मात ताचो अर्ज भायर आयिल्ल्यान परतून एक फावट उच्च न्यायालयांत जामिना खातीर ताणें अर्ज केल्लो। उच्च न्यायालयात जाधवाक 25,000च्या बोंडाचेर सशर्त जामीन दिला, मात तन्वी वस्त अजूनय न्यायालयात बंदखणीत आसा। शुक्रारा दाबोळी जंक्शना कडेन रस्त्याचे काम करताना अचकीत इंधनाची पायपलायन फुटली। सुदैवान कोणाक जिवीतहानी जावंक ना। पुलिसांनी लोकांच्या सुरक्षे खातीर येरादारी दुसरे वटेन वळयली। पायपलायन दुरुस्त करपाचे काम नेटान सुरू आसा। सद्यस्थिती नियंत्रणात आशिल्ल्याचेय पुलिसांनी सांगला। मजगती ह्या प्रकाराचेर ट्वीट करीत काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान खर तिडक उक्तायली।
कासावले चलयेचेर केल्ले लैंगीक अत्याचार प्रकरणात 5 दुबावितांची पुलीस कस्टडी वाडयली। अदिल अलगोर, मोहम्मद मुल्ला, शहजाद शेख, वेरेश अगौंडा, मोहम्मद शेख ह्या 5 दुबावितांक 3 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। बायलांच्या सुरक्षे खातीर कराटेचे वर्ग सुरू करचे म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताक पत्र बरयतले अशें गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी म्हायती दिल्या। शुक्रारा गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसीन वास्को वाठारात जाल्ल्या लिंगीक अत्याचाराच्या बळीचे समर्थन करपा खातीर पणजे आझाद मैदानाचेर शांतीकायेचें आंदोलन केलें। कोम रिंग रोड रस्त्याचेर येरादारीचो व्हडलो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा। रस्तो करतना योग्य नियोजन करूंक नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक यो वच करपाक त्रास सोंसचे पडटात। तशेंच दिसान दीस ह्या रस्त्याचेर अपघाताचें प्रमाण लेगीत वाडत आसा। देखून थळाव्या आमदारान ह्या प्रकाराचेर लक्ष घालून प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी ज्येष्ठ पत्रकार अनिल पै हांणी केल्या। बेकायदेशीर गांजा तस्करीची प्रकरणां वाडत आसा ताचेर पुलिशेन कारवाय करची असो आदेश मंत्री आलेक्स सिकिरान पुलिशेक दिला। शुक्रारा जिल्लोधिकारी कार्यालयात जाल्ले बसके उपरांत मंत्री आलेक्स उलयलो। ह्या बसकेत लोकांच्या वेगवेगळ्या समस्यांचेर चर्चा जाली। ह्या बसकेक वेगवेगळ्या खात्याचे अधिकारी तशेंच पुलीस हजर आशिल्ले। मोर्जे दर्यादेगेर रेंट कार व्हरपाचे प्रकरण दोनूय कार ड्रायव्हरांच्या आंगलट आयले। या प्रकरणात मांद्रे पुलिसांनी दोनूय कार ड्रायव्हरांचेर गुन्यांव नोंद केला। तशेंच पुलिसांनी रेंट कार आनी टॅक्सी ह्यो दोनूय गाडयो जप्त केल्या। दर्यादेगेर गाडयो व्हरपाक कायद्यान बंदी आसून लेगीत कांय पर्यटक मनमानी करून दर्यादेगेर गाडयो व्हरतात। ताकाच लागून पुलिसांनी ही कारवाय केली।
राष्ट्राध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू आणि शुक्रवार डिजिटल फसवणूक, सायबर गुन्हे आणि डीप फेक तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या धोक्यांचेर भर दिलो आणि सामाजिक, आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधांची राखण करपाची गंभीर गरज आसा अशें म्हणलें. सायबर सुरक्षा उपाय वाडोवपा खातीर सरकाराच्या चालू यत्नांची तिणें परतून पुष्टी केली. अशा वेळार येवपी धोके देशाच्या सुरक्षा चौकटी खातीर म्हत्वाचें आव्हान आशिल्ल्याचें तिणें आपल्या उलोवपांत म्हणलें. भारत फुडल्या म्हयन्यांत एआयचे मुळावे मॉडेल तयार करतले अशें इलेक्ट्रॉनिक्स आनी आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. भारताचे हे मुळावे मॉडेल संवसारांतल्या उत्कृश्ट मॉडेलां कडेन सर्त करपाक शकतले. भारताचे स्वताचे एआय मॉडेल तयार करपा खातीर खासा प्रस्ताव तयार केल्लो आसा. एआय सुरक्षे खातीरची संस्था स्थापन जातली अशी घोशणा मंत्री वैष्णव हांणी केली. मणिपाल हॉस्पिटलांत कर्मचारी आशिल्ले 48 वर्सां पिरायेचे व्यक्ती ब्रेन हॅमरेज जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत भरती केल्लो. उपरांत ताका थंयच्या दोतोरांनी ब्रेन डेड घोशीत केले. दुयेंतीची घरकान्नीन आपल्या घरकाराच्या उगडास जिवे दवरपाचो निर्णय घेतलो. ते खातीर तिणें घरकाराचे अवयव दान करपाक परवानगी दिली. ते उपरांत सोटो संस्थेन मणिपाल, गोमेको हेल्थवे आनी ज्युपिटर इंदोरच्या ह्या हॉस्पिटलांकडेन समन्वय साधून अवयव दान करपाची प्रक्रिया सुरू केली. अवयव दान प्रक्रिया जलद गतीन करचे खातीर गोंय पुलिसांनी 3 ग्रीन कॉरिडॉर तयार केल्ले. बाणस्तारी पूल फेब्रुवारीच्या 2 तारखेक सकाळच्या 6:30 ते 8:30 मजगती येरादारी खातीर बंद आसतलो. त्या काळात बाणस्तारी पूल पोवणे खातीर तशेंच देखरेखे खातीर बंद आसतलो अशें भौशीक खात्यान कळीत केलां. उच्च रक्तदाब आणि संबंधित हृदयविकार अडवपा खातीर सदांच वापरपी मीठ जाका टेबल सॉल्ट अशेंय म्हणटात ते वापरच्या बदला पोटॅशियम आशिल्लें मीठ वापरचे खातीर नवी मार्गदर्शक तत्वां संवसारीक भलायकी संघटनेन जारी केल्यात. हो पर्याय निवडल्यार वाडपी काळजाच्या दुयेंसां पासून लोकांक सादूरकाय बाळगूपाक बऱ्याक पडटलें अशें WHO म्हणलां.
नवे शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून 2 वर्सांचो मास्टर ऑफ एज्युकेशन अभ्यासक्रम 1 वर्साचो जातलो. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेन हो निर्णय घेतला. NCTEच्या निर्णया उपरांत बीएड लेगीत 1 वर्स जातले अशें जाहीर जाले. हो निर्णय राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 खाला घेतला. 10 वर्सां उपरांत बीएड अभ्यासक्रमात बदल जाला. बीएड अभ्यासक्रम 2014 मेरेन 1 वर्साचो आशिल्लो, पूण आतां तो परतून सुरू जातलो. जाल्यार 2 वर्साचो एमएड अभ्यासक्रम 2026 वर्सासावन 1 वर्साचो जातलो. साहित्याच्या मळार देशांत सगळ्यात प्रतिष्ठीत साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रक्रियेत महत्वाचो बदल केला. ह्या वर्सा सावन साहित्य अकादमीच्या मुखेल पुरस्कारा खातीर लेखक आणि प्रकाशकांक पुस्तकां सादर करची पडटली. ताची निमणी तारीख फेब्रुवारी 28 अशी आसा, अशी माहिती साहित्य अकादमीचे सचिव के श्रीनिवास राव हांणी दिली. साहित्य अकादमीन मान्यताय दिल्ल्या 24 भारतीय भाषांनी हे पुरस्कार दर वर्सा दितात. 2025 वर्साच्या पुरस्कारां खातीर 2019 ते 2023 ह्या काळात म्हणजेच 1 जानेवारी 2019 ते 31 डिसेंबर 2023 मेरेन उजवाडाक आयिल्ल्या पुस्तकांची प्रत अर्ज भरून विचारा खातीर धाडूं येता, अशेंय सचिव के श्रीनिवास राव हांणी सांगलां. संधिवात ही आता एक सामान्य दुयेंस जावन रावला. हातूंत संधीचे दुखण्याक लागून बरेच त्रास सोंसचे पडटात. खासा करून हे जाणट्यां मदीं चड पळोवपाक मेळटा. संधिवाताचो त्रास जावप्यांनी हळद, नुस्तें, पाल्याची भाजी, बेरीज, ड्रायफ्रुट्स आदी खाणा जेवणांचें सेवन केल्यान ह्या दुखण्यापासून विसव मेळटा. हळद ही भारतीय मातयेंतली आशिल्ल्यान वखदी गुणान भरिल्ली आसा, जातूंत आशिल्ल्या एंटी इन्फ्लेमेटरी आनी एंटी ऑक्सिडंट गुणधर्मांक फायदेशीर थारतात. तशेंच पालेची भाजी खाल्ली जाल्यार महत्वाची जीवनसत्वां, खनिजां मेळटात. त्या भायर कॅल्शियम, मॅग्नेशियम भरपूर प्रमाणात असतात आणि ह्या सगळ्यांचो हाडांच्या भलायकेचो आणि साधण्याचो कार्य करपाक मजत करतात. भाजयेच्या पानांच्या रंगात वनस्पती रसायनां असतात, ज्यांचे गुणधर्म कुडीक बरे पडटात. ड्रायफ्रुट्स खाल्ल्यान ओमेगा 3 फॅटी ऍसिड आशिल्ल्यान संधिवाताची लक्षणां उणी करपाक मजत जाता. भारताचा मुखेल सौर ऊर्जा उपक्रम पीएम सूर्यघरा अंतर्गत सुमार 8.5 लाख सोलर पॅनलां स्थापित केल्ली आसात, जेणे करून सौर उर्जे वरवीं उर्जा वापरपाच्या ध्येया कडेन महत्वाची प्रगती जाल्ली आसा, अशी माहिती केंद्रीय नव आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशीन दिली. तशेंच 2030 मेरेन 500 GW नवीकरणीय उर्जा क्षमता मेळोवपाचो सरकाराचो हेत आसा, तर 2047 मेरेन 1800 GW सौर उर्जा पॅनलां बसोवपाचो सरकाराचो ध्येय आसा. ह्या ध्येयाक लागून भारताची सौर उर्जेची गरज भागोवपा वांगडाच नवीकरणीय उर्जेच्या मळार संवसारीक मळार सुवात मेळटली, अशें मंत्र्यान म्हणलें. तंत्रज्ञानाच्या विंगड प्रयोगाचो आमी सातत्यान उबेग करतात. घराघरांनी खाण जेवण साठोवन दवरूंक आयज आमी फ्रिजाचोय वापर करपाक लागल्यात. फ्रिजात भाजीपालो, फळां तशेंच हेर पदार्थ बरे उरतात. मात फ्रिजात दवरिल्लें खाण आमच्या आरोग्या खातीर कितलें बरें आनी वायट तें जाणून घेवया. लसूण ही केन्नाच चोलिल्ली विकत घेवची न्हय, तशेंच ती फ्रिजांत दवरची न्हय. अशें करता आसत तर आतांच बंद करात, कारण हाका लागून कॅन्सर सारक्या रोगाचो धोको वाडूं येता. लसूण ही सदांच रूम टेम्परेचराचेर दवरून वापरूंक जाय. तशेंच आले लेगीत फ्रिजांत दवरून वापरले तर ते विखारी जावं येता. तांदूळ लेगीत आमी केन्ना केन्ना फ्रिजांत दवरतात, मात तज्ञांच्या सल्ल्या प्रमाण तांदूळ केन्नाच फ्रिजांत दवरपाक जायना. भाजयेंत वा हेर पदार्थांनी वापरिल्लो कांदो सुद्दां आमी फ्रिजांत दवरतात, मात फ्रिजांत दवरिल्लो हो कांदो भलायके खातीर हानिकारक थारूं येता.
ऋतूत जावपी वेगवेगळ्या बदलांक लागून भलायकेची जतनाय घेवप महत्वाचें थारता। मात सणासुदीक लेगीत आमी खुशालकायेन जाय ते खातात। व्यायामाचेर भर दिनात, जाका लागून बदलत्या ऋतूत काळजाचो आतां घेवपाची शक्यताय वाडटा। तेन्ना जांकां आदींच कोलेस्ट्रॉल पेसावचे आसात आनी सादूरकायेन स्वताची काळजी घेवची। व्यायाम करचो, मात शरिराचेर चडूय ताण पडचो ना तेवूय पळोवचें। जमता ते परीन आपल्या भलायकेची जतनाय घेवन बदलत्या ऋतूत दुयेंसा पासून सगळ्यांनी सादूर रावचें। 45 वर्सां पिरायेच्या वयल्या आनी सकयल्ल्या लोकांमदीं ब्रेन स्ट्रोक येवपाच्या प्रमाणात वाड जाल्ली दिसून येता। आयज बदलते जिणेशैलीक लागून मनशान आपल्या भलायके कडेन दुर्लक्ष केलां। सारकी न्हीद जावप ना, सोऱ्याचें व्यसन, चड ताण, व्यायामाचो उणाव ही ब्रेन स्ट्रोकाची मुखेल कारणां जावन आसात। हेर कारणां मदीं गोडेंमूत, रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल सारकी दुयेंसांचोय आस्पाव आसा। भारतात सध्या ब्रेन स्ट्रोकाच्यो केशी वाडपाक लागल्यात, खासा करून तरणाटे दुयेंती चड पळोवपाक मेळटात। उलोवपाक त्रास जावप, दोळ्यांनी सारकें दिसप ना, चलपाक त्रास जावप, घुंवळप, अचकीत तकली दुखप ही ब्रेन स्ट्रोकाची कांय म्हत्वाची लक्षणां थारावन येतात। संवसारभर धूम्रपानाचे प्रमाण उणे जायत आसा, तरी धूम्रपान करिनाशिल्ल्या बायलांमदीं फुफ्फुसाच्या कॅन्सरांचे दुयेंती वाडत आसात। तज्ञांच्या मतान वेगवेगळ्या विखारी पदार्थांचो संपर्क आयिल्ल्यानूय अशें जावं येता। धूम्रपान करिनाशिल्ल्या लोकां खातीर तपासणी मार्गदर्शक तत्वां नाशिल्ल्यान फुफ्फुसांचो कॅन्सर सुरवातीच्या काळात सोडून काडप कठीण जावं येता। संवसारभर फुफ्फुसांचो कॅन्सर जावन मरण येवप्यांचो आंकडो चड आसा। तशेंच देशभरांतल्या फुफ्फुसाच्या कॅन्सराक लागून जावपी 80% मरणां तंबाखूचो वापर करतात। ह्या घातक दुयेंसांत तंबाखूचो महत्वाचो वांटो आसा अशें दोतोर सांगतात। बदलते जिणेशैलीक लागून आमचे खाणा जेवणाची पद्दत बदलत गेल्या, जाका लागून आयजकाल फास्ट फूडाचे वाडटे सेवन आमच्या भलायके खातीर हानिकारक थारपाक लागला। घरगुती जेवणा परस आमी भायल्या हॉटेलांतल्या जेवणाचो चड उमेदीन आस्वाद घेतात। मात भायल्या खाणांचे हे अति सेवन कॅन्सर सारखे महाभयंकर दुयेंसांक आमंत्रण दिता। मात दर दिसाक मूठभर ड्रायफ्रूट खाल्ले तर 17 प्रकारच्या कॅन्सरा परस आमी स्वताक वाटावपाक शकतली अशें एका संशोधनांतल्यान मुखार आयला। 30 ते 50% कॅन्सर सारख्या रोगांपासून मुक्तता मेळपाची शक्यताय मुखार येना। जांकां मायग्रेनाचो त्रास जाता तांकां शिंयाळ्यांत आनीकूय तकली दुखपाचो त्रास जाता। सगळ्याक तापमानाक जबाबदार थाराव येता। शरिराक पूरक अशें उदक पिवपाकूय तितलेंच प्राधान्य दिवपाक जाय, जाका लागून मायग्रेनाचे त्रास कमी जावपाक मजत जाता। देखून मायग्रेनाच्या दुयेंतींनी हवामानांत जावपी बदलाक आपली कुयदाद घेवपाक जाय।